प्रॉमिनंट ग्रासरूट लेवल लिडर्स जे लोकां कडेन कनेक्ट आसात, जिल्हा पंचायत मेंबर्स, सरपंच हे सगळे आमचे आयज परवरी ब्लॉक काँग्रेसीक जॉईन जाल्ले आसात आणि हे सगळ्याचे जॉईन जावन आमकां परवरी आनी घटसाण मेळिल्ली आसा आणि त्या खातीर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक आमचे खोशी भोगता की जशे 1.5 वर्सां फाटीं वेगळे वेगळे थरांतले लोक, वेगवेगळे एक्टिविस्ट सगळ्यांक दिसता की काँग्रेस पक्ष गोंयांत मजबूत करपाक जाय, कारण गोंयांत फक्त काँग्रेस पक्ष एकूच असो पक्ष आसा जो गोंयकारांचे प्रश्न, गोंयकारांच्यो समस्या समजून घेवन त्यो प्रयत्न केल्लो आसा आणि जेन्ना जेन्ना दिसता गोंयकारांक की पर्टिक्युलर गजाल चुकल्यात आणि ती सारखी करपाक जाय आणि जेन्ना जेन्ना काँग्रेस सरकार आसा तेन्ना तेन्ना ती लोकांची डिमांड आयकून काँग्रेस पक्षान आपलो जो एजेंडा आसा तो प्रो पीपल एजेंडा म्हणजे लोकांचो एजेंडा, म्हणजे लोकांक दिसपाक जाय की हो सरकार आमी चलयता, लोक चलयतात. हे फक्त थोडेच एक दिल्ली बसून कोण चलयनात, पूण लोक सामके शादूर आसात. आयज हे सगळे आसात ते ग्रासरूट लेवल लिडर आसात. प्रत्येकाची ताकद म्हणजेच 400-500 वोटर्स तेंचे कडेन आसात, ते इन्फ्लुएन्स करपाक शकतात. आयज तांकां सगळ्यांक दिसले की हे सगळे जे येयल्ले आसात वेगळे वेगळे ते फक्त एंटी बीजेपी वोट्स लीड करपाक येयल्ले आसा गोंयांत. आणि तेन्ना जी भावना लोकां भितर आसा ती भावना हेणी सगळ्यांनी समजून आयज तेणी काँग्रेस पक्षान प्रवेश केला एकूच हेतून की गोंयांत बीजेपी हरयतले जाल्यार काँग्रेसचे हात मजबूत करपाक जाय, काँग्रेस वीक केली जाल्यार बीजेपीक संधी मेळटली, ही भावना लोकां भितर जागी जाल्ली आसा. आणि त्या हेचे खातीर ह्या दिसांक आनीकूय लोक जॉईन जावपाचे आसात. बीजेपीचे कितलेशेच कार्यकर्ते आमकां अप्रोच करतात, कॉन्टॅक्ट करतात. ते म्हणटात आमी ज्या तरेन बीजेपी पक्षाक वयर काडली पण आयज बीजेपी पक्ष म्हणटा एक थोड्यांचो जाल्लो आसा, कार्यकर्त्यांक विसरलेले आसात आणि तांकां दिसता की आयज तेणीय काँग्रेस पक्षान प्रवेश करपाचे ते खूब जाण खोस उबारतात आणि कितलेशेच कार्यकर्ते ते कांय दिसांनी भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणा खातीर, भारतीय पक्षाचे जे प्रिन्सिपल तेणी बदललेले आसात, भारतीय पक्षान जी कितें फटींगपणी केल्ली आसात आणि ज्या तरेन तेणी लोकांचो मॅन्डेट लास्ट टाइम जो काँग्रेसीक दिल्लो आशिल्लो तो चोरून व्हरून पब्लीक मॅन्डेटाच्या अगेन्स्ट वचून तेणी आपलो सरकार केल्लो आसा. काल दुःख दिसता कशें करून ते डेमोक्रेसीची थट्टा करतात, एक वडच्यान डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करतात आणि दे आर ट्रायंग टू सेलिब्रेट द डेमोक्रेसी. हे दोन्ही एक जावपाकूच शकता. डेमोक्रेसी जर तुम्ही सेलिब्रेट करतले जाल्यार पयलीं म्हणजे 2017चो मॅन्डेट जो लोकांनी दिल्लो आणि डेमोक्रेसीन लोकांच्या मॅन्डेटाक रिस्पेक्ट आसता, तो रिस्पेक्ट तुम्ही उलटो केलो आणि तुमचे सरकार स्थापन केलें आणि तुम्ही आयज डेमोक्रेसी सेलिब्रेशन करतात. हे कशें करून गोंयकारां कडेन हे पोचोवपाक शकता खबर ना. गोंयकारांची तिडक जी 2017 जी आशिल्ली की त्यांचो मॅन्डेट उलटो केलो, ती तिडक अजूनही लोकां भितर तीच आसा आणि फेब्रुवारी 2022 ती तिडक मतपेटींतल्यान दिश्टी पडटली. रस्त्याचें डिस्कशन जालें तेन्ना हांवें एक नजरे काडून दिलो की मडगांव टू पणजे जर येतलो जो ब्रिजाचें काम चालू आसा थंय पळय सकयल कितें चलना तें कोणें सारकें करप. हांवें तांकां सांगिल्लें की तुमी पयलीं म्हणजे ब्रिज बांदता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगा ब्रिजाचें काम बंद दवर आनी रस्तो पयलीं सारको कर. म्हाका चीफ मिनिस्टरान इंटरव्यूंतान एश्योरन्स दिलें की तें काम ब्रिज बांदता त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें आनी आमी ताका इमिजिएटली सांगतले म्हणून. आज हांव परतो मडगांवच्यान पणजे येता थंय पयलीं म्हणजे सगळे मेस, सगळे ट्राफीक जाम आणि दिसाचो कॉन्ट्रॅक्टर ते व्हडले क्रेनीचेर घालून ते हे ट्रान्सपोर्ट करतात. ते वयर पळय बिम्स ते हे बसोवपाचे आसता ते आतां दिसाचे व्हरपाक कमेस केला, पयलीं रातचे व्हरताले ते रस्तो बंद करून. आनी ताका लागून कमीत कमी 100-150 गाडयांची लायन, येवपाकी लायन, वचपाकी लायन. आतां सुद्दां केल्यार कळटलें. म्हाका सरकाराक म्हणजे सरकार आसा काय ना हाचो अस्तित्वाचो प्रश्न येता त्या पद्दतीन चल्ला. त्याच भशेन आज म्हाका उदळ मडगांव येता आसतना कितलेशा लोकांनी म्हाका आडयलो आनी सांगपालें कितें चल्लां काय म्हणटा आमकां बशी ना, पणजे येता जाल्यार बशी ना म्हणटा. आमी आतां 9 लायनी रावल्यार 10 जाली 10:30 जाली बशी ना म्हणटा. बशी भिताल्यार म्हणटा सगळे पार्लमेंट, कसलें पार्लमेंट काय म्हणटा ते वुमन्स पार्लमेंट काय कितें थंय शामळसाद मुखर्जीचेर केलां
कोणा खातीर ते पार्लमेंट? आमी जाणा ते लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट पार्लमेंट आपल्याला असेंब्ली कॉम्प्लेक्सात थंय करता आणि सगळ्यांक आपयता, थंय प्रायजीस असतात वेगवेगळे. हे सडनली आज पळयलें जाल्यार वुमन पार्लमेंट म्हणून गेले आणि सगळे काल बसी, कितल्योश्यो बसी खंयच्यान हाडपाक, वर्कर्सांक हाडपाक, बायलांक हाडपाक बसी दवरल्या. त्या बसींतल्यान बायलांक हाडल्या गेली. आज सगळ्या पेपरांनी रिपोर्ट केला की कशी परिस्थिती, थंय कितें परिस्थिती जाली आणि लोकांची परिस्थिती कितें जाली. लोकांक काल सिरविसे वचपाक कशी ना. तर विचारल्यार ते म्हणटा बसी पार्लमेंटाक गेल्या. खंयचे पार्लमेंट? कितें चलयलां काय म्हणटा. आता लिमाणे दीस हे आता 3 महिने लिमाणे इलेक्शनाचे, लिमाणे लास्ट 3 days, लास्ट 3 months आसा म्हटल्यार कितेंय करपाचें. सरकारान कशा पद्दतीन पयसो पेट्यार करप, कशा पद्दतीन सरकाराचो खर्च सगळो सरकाराचो. लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटाक खबर जरी आसा जाल्यार म्हाका डावट आहा. कित्याक लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटाक खबर आसा, लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट ऍटलिस्ट मॅनेज करता. जाल्यार मॅनेजमेंट बी कोणाचो ना, कोण तरी खंयच्यान भायल्यान कोण तरी आयले आनी ते ऑर्गनायज करता. खरोखरच आज म्हाका खूब बघता आनंद जाता की काँग्रेस पक्षान जॉयन जावपा खातीर. आज आमी पळयता की गोंयान बीजेपीक सामके लोक विजलेले आसा आनी लोक रावल्या केन्ना इलेक्शन येतले आनी हिंकां घरा धाडटले काय म्हणून. डेली आमी पळयता की वचत ते दिसा पेपर उगडून जेन्ना पळयता तेन्ना सगळी म्हारगाय जायत आसा. कितेंच म्हणून लोकांक जे बारीक लोक आसा तांकां एक जिणे जगपाक खूब मुश्कील करून हांच्यानी दवरलेलें आसा. आयज आमी पळय सिलिंडर खंय पावला पळय तो. आतां अशी पाळी लोकांच्या तेणी हाडल्या की सिलिंडर सोडून लोक आतां परत चुलीर रांदपाक तेणी स्टार्ट केल्लें आसा. आनी त्या खातीर आयज आमी सगळे एकठांय येयले आनी आमी सगळ्यांनी चिंतले की काँग्रेस पक्षा शिवाय आमकां दुसरो कांयच पर्याय ना. आनी त्या खातीर आमी सगळे एकठांय येवन काँग्रेस पक्षाचे हात घट करपा खातीर आयज आमी काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्लो आसा.